लोकसभेचें इलेक्शन आज सुरू जाता आणि हांव सगळ्या वोटरां कडेन गोंयच्या मागतां की तांच्यांनी भायर सरचें आनी आपलो मतदानाचो हक्क वापरचो. तुमी हो हक्क वापरून तुमचो फुडार करूंक शकतात. आयज जे समाजाक गरज आसा त्या समाजाची गरज भागोवपाक तुमचें मतदान हें गरजेचें. आज 23 एप्रिल गोंयान मतदानाचो दीस. हांवें मत केलें, तुम्ही करात, भायर सरात. धन्यवाद. Yes, it was good. And nothing else to say. Do you think voting is important? Yes. My father says so. That's why. And I did it for the first time. And it is good. How was your experience? Good. हांव सीताराम महाले सालिगांवसून उलयतां. आयज 23 तारीख आयज मतदान आहा. तेन्ना हो आपणाचो हक्क आहा. मतदान करप हो आपणाचो हक्क आहा. हांवें आतां वोटींग केलां आनी वोटींग करून म्हाका सगळ्या जनतेक म्हाजें आव्हान आहा की तुमी तें वोटींग करचें आनी देशाचो एक बरो प्रायम मिनिस्टर आमकां निवडून हाडचो. आज मतदान आशिल्लें तेन्ना आतां हांव मत दिवन आयलां तेन्ना म्हाका एकदम बरें दिसता की हांवें वोट केलां. सगळ्यांनी घरा बसचें न्ही, सगळ्यांनी येवचें आनी आपलें मतदान करचें. आयज आमी हांगार येयल्या उपरांत वोटर हे एकदम खोशी आसा आनी हे सगळे वोटर आमच्या काँग्रेसच्या फाटसून आसा. तुमकां कितें दिसता एकंदरीत? एकंदरीत काँग्रेसचो विजय हो निश्चित आसा. कितले टक्के वोटींग जातलें अशें तुमकां दिसता? जवळ जवळ 80च्या आसपास जातलें. आनी मोरजेंतल्यान तुमी उबे रावल्यात, सो मोरजेंतल्यान स्थिती कितें आसा आनी तुमकां कितले पर्यंत वोटींग, कितले टक्के वोटींग पडटलें? आयजचें जर सिच्युएशन जर पळयत जाल्यार मोरजीन हें वोटींग बऱ्या पैकी जातलें आनी हें सगळें वोटींग चडशें काँग्रेसच्या बाजून आसतलें. तुमच्या बाजून आसा. यस. आनी ओवरऑल बाकीचे 8.5 जे गांव आसात त्या 8.5 गांवडान कितें स्थिती आसतली? जे बाकीचे गांव आसा हे काँग्रेसचेच लीड आसतली सगळ्या गांवांनी. Shubhecha Bharni. This is your first time. Yes, it's my first time voting. And how are you feeling? I don't know, I was feeling really scared sort of while going inside. I know it's nothing to be scared of, but it's a nice feeling that, I'm happy to be voting. How about the smoking, voting? Smoking? Yes, it's smooth. It's very smooth, and they're pretty helpful and pretty nice. What's your experience like? What you want to say to a new voter? Nothing to say, but I just want everybody to vote because every vote counts. Like if you don't vote, it's you're losing something, not anybody else is losing anything. मतदानाचो हक आणि मतदानाची जबाबदारी अशी प्रत्येक नागरिकान तो कितलोय आयज बिजी आसलो जाल्यार सुद्दां जबाबदारी पार करपा जाय. तरी हांव नॉर्थ गोवाक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता, तरी सुद्दां म्हाजी पयली जबाबदारी ही म्हाजें मतदान करपाचें. त्या खातीर आयज हांव म्हाजें हांगा मतदान केलां आनी आतां हांव नॉर्थ गोवा प्रोसीड जाता. ज्या तरेन लोकांचो प्रतिसाद, लोकां भितर एक वेगळो उत्साह आनी लोकां भितर सरकारा विरुद्ध नाराजी, केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार, आनीक जे खासदार दोगूय आशिल्ले तेणी जो लोकांचो आवाज जावपाक जाय आशिल्लो तो जावना. त्या हाजेर म्हाका दिसता लोकांनी काँग्रेसचे कॅन्डिडेट सगळे पसंत केल्ले आसात. दोनी लोकसभेच्या निवडणुकेक काँग्रेस जैत जातली आनी बरे मार्जिनान आमी दोनी सीट जिखतले. तशेंच ज्या तरेन लोकांची मॅन्डेट चोरून व्हेल्ली आनी ज्या तरेन तोडफोड करपाचें राजकारण, इमॉरल पॉलिटिक्स BJP पार्टीन गोंयांत केलें तें पळयलें जाल्यार लोक रावल्या तांकां बुद्ध शिकोवपाक. आनी त्या हाजेर 3 बाय इलेक्शनाचें वोटींग जें आयज जावपा आसा आनी एक मागीर जावपा आसा, त्या हाजेर अशें दिसता की BJP ही 3 सिटां आयज जातली वोटिंगाक आनी मागीर एक पणजेचें अशीं 4 विधानसभेची सिटां BJP हरतली. आनी तातूंत जो स्कोर आसतलो तो 6 विरुद्ध 0, BJP 0 मेळटली आनी 6 ही आमी जिखता. I am Taran Mukherjee, second year student in Goa Medical College, and today I voted for the first time at the Donapola polling booth.
Yeah. How was your experience voting? It was a very systematic and very organized experience. It was very easy to get through and like cast my vote. So, what was your feeling? Were you prepared for this voting? I had done my research on the candidates and what the parties had done for the state, and I based my vote on what the future could hold. हांव अनीश निशांत केणी हांव फर्स्ट टायम वोट करता सगळ्यांनी वोट करचें फॉर डेव्हलपमेंट. My name is Jaraj Kuna and I'm a first time voter at the bipolar elections in Mapsa. What do you feel about the bipolar? Well, elections are necessary for the correct political leaders of our state to be elected, and also for the good decisions of the Mapsa to be taken, and also for the development of Mapsa, and the right candidate is necessary. लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है. मैसेज तो यही है कि सब व्यक्ति को, जितने भी वोटर हैं अपने आयु के अनुसार, सबको आज बड़े ही उत्सव मनाते हुए मन से और वोट करना चाहिए. वोट करना हमारा कर्तव्य है और अधिकार भी इसी के साथ जुड़ा है. मैम, आप यहाँ वोट करने आई हैं, किस तरह का आपको एहसास हो रहा है अपने अधिकार का इस्तेमाल करके? मुझे बहुत सुखद लग रहा है, और मैं बहुत पहले से वोट कर रही हूँ, और कहीं भी कभी भी वोट करने का जब से अधिकार मिला तब से वोट करना नहीं छोड़ा. आज के दिन मुझे एक वोट देकर बहुत प्रसन्नता होती है कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में मैंने एक कदम बढ़ाया. वोट करताना हे फावटी आता उमेदवारूच म्हणून स्वतःचा वोट केला कितें पयले फावटी हांव उमेदवार आमदाराचो म्हणून आयज वोटींग करपाक भितर सरला. अशेंच ते म्हाजें नांव आनी तोंड फोटो आनी नांव पयले उपरांत म्हाका एक खूबच आय डोंट नो, आय फेल्ट very enlightened, felt very touched, blessed that I have been able to reach on this platform with the grace of God, the BJP, and the blessings of my late father, Francis D'Souza. So it is, I cannot express the feeling that I have just felt while going inside and voting for the first time as a candidate for myself. A high turnout of voters today, around 80%, maybe a little more. So we're expecting to poll around, the BJP is expecting around 10,500 votes for themselves. ओवरऑल हॅपी. सकाळच्यान फोन येत आहात की वोटिंग जाल्लें आहा म्हणून, आणि आमी जो पर्यंत आतां अजूनपर्यंत जे हें जालां वोटिंग जालां तेतून हॅपी आहात आमी. कितले हजाराचे लीड अशें तुमी अपेक्षीत धरता? कितले हजाराचे लीड ते जनता, मांद्रेची जनता डिसायड करतली, पूण डेफिनेटली लीड ही आसतलीच आमची. This election is really different for us because it's the first time without my father. We're so used to him being there. We're always expecting him to show up, whether it was standing in line or normally on election day we visit each and every booth, and there's a bit of an emotional feeling, not just for me but the entire family, that it is not the mindset with which we enter this election or the first time that my brother would be contesting his big election. So yeah, it's a good day as well as an emotional day for all of us. आमी हाजे पयलीं इलेक्शन केलां, पूण हांव कॅन्डिडेट नाहलो, उमेदवार नाहलो. सो ह्या फावटी उमेदवार आसून एक सगळो फोकस म्हाजेर आसा. सगळे लोक म्हाकाच फोन मारता. डिसिजन जे आहा ते हांव घेता. हाजे पयलीं आमी सजेस्ट करताले, आतां सजेस्ट करपाचे एक प्रश्न येना वयर. सगळे डिसिजन म्हाकाच घेवचे पडटा. सो इट इज समथींग न्यू that I have experienced this time. The CM has worked very hard in this constituency. He was here from Saturday onwards conducting a lot of meetings. For the last 1 month, the CM has been very active in this entire campaign of mine. तो 2-2 दिसांनी हांगा येतालो, बुथाचे मिटींग घेतालो. आमची कोर कमिटी, इलेक्शनाची कोर कमिटी तेंचे सभा घेताले. आमी बसताले,
तो टायम काढून स्पेशली येतालो खूप एफर्ट घातला खूप इंटरेस्ट दाखयला ताणें आय वूड लायक टू थँक हिम टुडे फॉर ऑल हिज सपोर्ट ऑल हिज हेल्प ड्युरिंग Should I say, people who are wild, nobody will vote for AAP because AAP is the B team of BJP. Yesterday I met some people, so he says, what do you think people are mad? Instead of voting for AAP, it's better to vote for BJP because at least they will acknowledge these people don't have even 1% chance of winning. So why should anybody waste his vote? That's what somebody told me yesterday. I was surprised.